आणि आता तिसरी गजाल फाटल्या एप्रिल महिन्यातली. महाराष्ट्राच्या लातूर जिल्ह्यातल्या उदगीर शहरात एक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झाले. कोंकणीतले लेखक दामोदर मावजो हांकां हालींच ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळा. ज्ञानपीठ पुरस्काराचो मानेली खंयच्याय साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठार मेळप हें भोवमानाचें काम. तांकां ताणें आमंत्रण धाडलें की उद्घाटनाच्या समारंभात तुम्ही मुखेल सोयरी म्हणून येवचे. नयनतारा सहगला भशेनूच दामोदर मावजो हांणी तें आमंत्रण मानून घेतलें आनी ते गेले. आनी फुडें घडलें कितें? हें मराठी साहित्य संमेलन घडोवन हाडटा ती अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ नांवाची संस्था. त्या संस्थेचो त्या संमेलना मेरेनचो अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील. म्हणटकच जी संस्था संमेलन घडोवन हाडटा त्या संस्थेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान ताका भाशण करपाची संद आसता. आनी थंय उलयतना ताणें कोंकणी भाशेक मराठीची बोली म्हळें. बोलीच म्हणपाचो आग्रो धरलो. तिका भाशेचो दर्जो फावो नाशिल्लो. साहित्य अकादमीन कितें तरी चिकान करून तिका भाशा म्हणून मान्यताय दिली. असली भाशा उलयलो. गोंयची राजभास मराठी जावंक जाय म्हळी. आनी आपयलो कोण सोयऱ्याक? कोंकणी भाशेंतल्या साहित्याक बऱ्यांत बरें योगदान दिलां म्हणून जाका ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळा ताका, ताजे तोंडार ताजे भाशेचो अपमान. म्हणटकच हे एके करणेन कौतिकराव ठाले पाटील हांणी कितले जाणांचे अपमान केल्यात ते पळयात. तांणी भोवमानाचो सोयरो म्हणून आपोवन हाडिल्ल्या दामोदर मावजाचो अपमान केलोच, त्याच बरोबर कोंकणी भाशेचो अपमान केलो. कोंकणी भास उलोवपी जो 40 लाख लोक देशभर पातळ्ळा त्या कोंकणी भाशी लोकांचो अपमान केलो. आनी कोंकणी ज्या गोंयची राजभास त्या गोंय राज्याचोय अपमान केलो. म्हणटकच ह्या एका मनशान इतले जाणांचो अपमान आपल्या भाशणांत केलो. एक मुद्दम सांगूंक जाय की माचये वेल्या खंयच्याच मनशाक उठून ताका थांबोवपाचें जमलें ना. माचये वेले खंयच्याच मनशाक तो चुकला हें सांगपाचेंय धाडस जालें ना. हाचो अर्थ ताजे परस ते चड वेगळे मनीस न्हय, हे अर्दुकुटे मनीस. कौतिकराव ठाले पाटील दिसपाक मनीस दिसता. ताका भाशा मेळ्ळ्या पूण ताका बुद्ध मेळूंक ना, ताका संस्कार मेळूंक नात. ताका हेर लोकां कडेन कशें वागचें तें मेळूंक ना, तें गिन्यान मेळूंक ना. आनी सोयऱ्यांक कशें वागोवचें हाचेंय गिन्यान मेळूंक ना.